सोंचोडो सामकार प्रस्तावित केल्ल्या पुलीस स्टेशनाक राय वाठारांतल्या थळाव्यांनी मंगळारा एकठांय येवन निशेध केलो। हाका लागून आतां मेरेन 126 झाडां कापल्यात, तशेंच आनीकूय कापतले अशें थळावे सांगतात। सरकारान पर्यावरणाचो नाश केला, तशेंच ह्या जमनीचें अतिक्रमण करपाचो सरकारान हो तिसरे खेपे यत्न केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। कांय वर्सां फाटीं ह्या जमनीर सरकारान कोयर प्रकल्प उबारपाचो यत्न केलो, ताका आमी एकठांय येवन विरोध करून जमीन वाटायल्ली अशें थळाव्यांनी सांगलें। देखून सोंचोडो सामकार प्रस्तावित पुलीस स्टेशना विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो। For years जाली ह्या जाग्याचेर खेरीत जाग्याचेर आक्रमण अटॅक्स करीत आसात। 30 वर्सां मात जाली आमी उबे आमची दूख दाखयत आसात। पयलो आक्रमण ह्या वाटेन गार्बेज ह्या वाटेन ह्या वाटेन घालूंक सोदूंक लागलो, लोक जागो जालो। दुसरे सुवातेर एक सर्वीस स्टेशन घालूंक सोदूंक लागल्या थोड्या वर्सां उपरांत। आनी तिसरे म्हणल्यार उगडास आसात ते आतां पुलीस स्टेशन। आनी ह्या फुडें भितरल्यान कितले जागे केल्ले आसात, विकलेले आसात खबर ना, कितले रस्ते केल्यात खबर ना। पूण एक कोरे जेन्ना पार्टिसिपेशन करून रिजनल प्लॅन दिलो तेन्ना आमी हेल्प घेवन जे आर्किटेक्टांनी झोनिंग बोनिंग केलो आसलो त्या प्रमाणे आनी आमचे गांवची रियालिटी चोवून आमी तेजेर मांडलोले। पूण तरी पूण सरकारान हे दाखयलो प्लान पासून आहा सेटलमेंट एरिया म्हणून। पयलींच तयारी आक्रमण जावपाक आमी एकदा पोट भरताली, काम करून पोट भरताली आनी हे कळनासतना जेव जातून कोताय मिनिस्टर आहाय ते आयकना। शेट दिनान हेतून कचर घालून केलो तेदो मार खायला तकला कळ कचर घालना काय नका गोंया आनी गोरा पिड्या जातो ते बंद उरलेले। आनी आतां हें कळनासतना शेजाऱ्यांनी फिल्म So Maina Purtori has no place. They were functioning from wherever. Where is the foresight of our planners, all the top bosses? You are traumatizing people who आता ये tenants असा ते शेतकामती लोक ते शेतान वचून गॅजेट वाचता काय? तुम्ही हळू क्लॅन्डस्टीन मेथड्स यूज करून जमीन हडप करली, ओके बाना तुम्ही स्टेशन बाना। आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी डेव्हलपमेंट दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर द सोसायटी, बट इतली झाडां कापणी जाता, हो दोंगर कापता, दिस इज अनसायंटिफिक। इट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीबॉडी। ते पुलीस क्वार्टरान येयला तेही बी वयतले वायनाड सारखे, बिकॉज दे हॅव बिल्ड इन अ रॉंग प्लेस। तुम्ही एक्सपर्टान सगळे तुमचे कडेन एक्सपर्ट सवलती आसा। आज दोंगर आशिल्लो, दुसरे दीस जोनिंग जाता तो दोंगर न्हय म्हणटा। गोंयभर असले जमीन हडप करपाचे चल्ला। ओके जमीन हडप करता तुम्ही, ही झाडां शहरात कित्याक माताय? 200-250 झाडां फॉरेस्टा कडेन जाग ना कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन करपाक। म्हणजे एक झाड मारले जाल्यार 3 झाडां रोवपाक लेगून तुमकां जाग ना। तुम्ही उत्तर प्रदेशा महाराष्ट्रा झाड रोयतले आनी हिंग गोंयकार उलपण मोरो कायलीन सारखे बाजून ताल्या भाशेन म्हणटरी आता आमच्या गोंयचे सरकार कॅनिबल जाला, मनशां खावपाचो जाला काय कितें? आनी थिंगा टेनंट आसल्यार तांकां सांगपाक जाय, त्यांची सहमती तांकां एक्सप्लेन करून बरे भाशेन हराय मरे तुमी। तुमकां येदेशें पुलीस स्टेशन घालपाक इतले हजारांनी स्क्वेअर मिटर कित्याक जाय? What is the need and what is the quantum of grabbing? This is land grab. Our government and these so-called police are always sent to intimidate and beat up people. Whether it is Loda, Adani, coal, whatever, whenever people are wanting to live peacefully in their land, police that आहे कित्याकू आम्ही टेररिस्टू कितके नेलय? 2 हात आणि 1 तोंड